वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? पाऊस पडटा. टाइम झाला असा 6:30. जसं आता व्लॉग स्टार्ट केला. सकाळच्या असे काय व्लॉग करू ना हांवें. आणि पाऊस पडटा भायर. तेच ते 2-3 दीस न्ही खूप गरमी जाताले आणि असे म्हणजे दमट कशे गरम की आता हो सीझन असो असा की थंडी पडूं जाय न्ही. थंडूच ना. आता जस्ट सांजचे 5 काळो जाल्लो तर नरकाचो सगळं न्हिदला आसतलें पांघरून. व्हडलो पाऊस आणि सारखं लायटनिंग बिटनिंग जावपा लागला. तू आणि खंय बसला? ग्रीन झालेले 6:30 जाली. ते पण लायटनिंग ही पण हांगा बसला. आई आई मार केन्ना कितें खंयच्याय टायमार पावस पडटा रे. हो बसला हांगासर पळय गुडगुडो. बरो व्हडलो येयलो पावस. वारो सुटला पळय लायटनिंग. लोकांनी सगळे आकाश कंदी लायटिंग बी लायले. आमचे अजून दीस उजडोंक ना अजून. पळोवया केन्ना ते. बाय लायटनिंग पडटा गुडगुडो. हा वय ए सकल द्या ऋत्विक मारतले तुका सकल द्या. हा तू सकल द्या ते बसनाका. शिव म्हाका दिसता बायक घेवन गेला तो शिरकालो केन्ना पावतला कोणा खबर. रेनकोट गाडीन ना दिसता म्हाका रेनकोट. तुका काय खबर आहा ताका लागून उरलो आसतलो पावस. आणि माझ्या आईचो ब्लाउज जाला रेडी न्ही. ताका दिल्लें हांवें स्लीप येताना घेवन यो म्हणून. आतां कितें जालां पर वयर तुमकां खबर आहा फ्लायओवर जाता. सगळ्यो गाडयो बीन न्ही भितरल्यान वयता आनी सारकें ट्राफीक जाता. हांवें म्हटलें आतां हाडनाका म्हटलें साडी. फाल्यां पळया सकाळीं फाल्यां म्हाका ते सगळे चिवडा बिवडा सगळें हाडूंक जाय. हा हय एक रेनकोट धरोंक जाय गाडयेन. कोणा खबर पावस येतलो म्हणून. हय बरो येयलो पावस. यो रे काडया मरे आकाश कंदील. ते वयले आकाश कंदील बी काडूंक जाय. हो काडटा काडटा म्हणटालो वदळच्या हेका रावलें हांव. शिवाक यो ताका सांग काम मागीर तो मागीर वाजयता. अशें काडून दी म्हाका आकाश कंदील बी. लायटनींग खंय जाला म्हाका मेळात ना. लायटींग ते पिशवेन आहा पळय ते क्रिसमस लायटींग. हांव समजलें ते पिशवेन लायटींग आसा म्हणून. पूण काडून पयलें हांवें सगळें स्टार लायटींग आसा. म्हणजे आतां क्रिसमस लायता पळय ते लायटींग. आतां दिवाळीची लायटींग खंय दवरला काय म्हाका याद ना. सप्तकाक पुरो आतां. दवरता हांवूच म्हाका याद उरना खंय दवरला बीन ते. आसूं तूं आकाश कंदील बी काड रे. चल करया आमी. आयज म्हाका हें करूंक जाय शंकरपाळी ताका लागून. हा शंकर पार्वती चल लॅडर हाडून दवरला हांवें. चडून सावकास काडा. रायता राव या आमी भितर. हो पिसो हांगा नासता. थंय पावस पडटा सगळें उदीक भितर येता मरे ऋत्विक. हय उदीक भितर येता. नेट सगळें तूं आनी कितें ओलो जाता रे. नेट वलें जालें पळय. हांगा पावस पडटा. हांगा टीव्हीक ताप येयलें पळय. पावस पडले की टीव्ही आमची हें जाता. अरे अरे हो पळय आरती काडटा दवर रे. उदीक येता मरे भितर. बंद कर. आव अरे तू ऋत्विक तू ओलो आलो ऋत्विक मारतलो धरून. पळय अशी मस्ती पळय पळय. पयली एका थंडी येता आनी वलें आलो पळय तो. चल काडया आमी. काडनाका चल. लायट डीम जालें. लायट येता वयता. चल तू काड चल. रा मातशी फुडें घे. रा सावकास काड. पयलीं वयर कर ते. तुका जाल्या बरें तें काडोंक. लास्ट पप्पा येवनी ते आकाश कंदील नाका आमकां. दी हांगा दी ते जाता काडोंक. सो हें आमचें आकाश कंदील लास्ट इयर हाडलेलें बरें आहा. रा मातसो राव. हांगा दवरता. ते बॉक्स काड ब्रावन कलर बॉक्स. हय जाता मरे. दी सावकास. हितून हें दिसता. आसूं तूं पळयनाका दी तूं. बॉक्स हा कितें आहा पळया रा. हितून हें दिसता. हें आहा ते दिया लावपाचें. आनी खूब आहा ऋत्विक. ते काडूंक मेळटले ब्ल्यू कलर पिशवी. सावकास राव हा ते काड. सो काडलें हाणें. हें सगळें देवाचें आयदनां बीन हेका न्ही बरें वॉश करूंक जाय. आनी हितून हें आसा. चल देंव. आनी हें लॅडर हांगाच आसा न्ही. पप्पा हें काडटलो. हें आसा तें मॅरीगोल्ड आर्टिफिशियल. ओके ते एक काम जालें. सावकास देंव. सो उदक सगळें भितर येयलां. तूं उठ मरे. ना उठ हांगा रावूं नकोस.
सगळं रा सगळं उदीक येयला भितर वारो येयला न्ही पुरो पुरो हांगा आसूं उदीक हांगा आसूं मातशें धूळ पडलें हांगा पूस आं पुरो 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 आजी आणि नातू हांगा क्लिनींग करता उदीक पडला ते बंद केला मरे शिव नाल्यार बोव मारतलो थंयसर न्ही शिवाचें सगळें कामाचें सामान बी ना पळोवया रा नाल्यार सगळें उदीक भितर येतलें पोकूच ना हांवें लायट सुद्दां ना लायट सुद्दां ना काळोख सारको बंद आहा लास्ट टायम कितें जाल्लें खबर आहा ते विंडो ओपन आसलेले आनी शिवाचें कामाचें सामान बी आहा पळय उदीक भितर मारलें सगळें वलें जाल्लें ताका लागून ताणें म्हाका बोव मारलें मागीर तो विंडो बंद कर म्हणजे बंद कर म्हणटा तो विंडो ताका लागून चडूच बंद दवरल्यार मागीर गरमी येता ताका लागून सो ते बंद आहा बरें जालें चला आमी या आतां किचनान करया शंकरपाळी ओके जस्ट शिवाचो कॉल येयल्लो सिरकालाक उरलो खंयसर पावस सो लायट ना हांगासर लायट डीम जाता येता वयता ओके सो सगळें हांव रेडी करून घेता आनी आमी करया शंकरपाळी ओके चला सो हेका सांगलें मातशें काड तें आनी हांगा लाव एक एक काड तुवें हांगा लावून दवर की बरें आमी तें वयर अशें दवरता न्ही तें मातशें चेपला सारकें पळय ताका मातशें अशें दवरलें न्ही सारकें जातलें बरें टिकलें हांव 1-2-3 वर्सां जालें बरें टिकलें हेंच हांवें लास्ट इयर हाडलेलें सो ताका लागून दिसता चड कांय घेवंक ना हांवें बरें आसा ताका लागून चल लावून दवर सगळें आसूं दवर तें आनी हांव भितर सो करया आमी शंकरपाळी लायट न्ही डीम आसा मातशें काळोख येतलो विडियो लायट ना डीम आसा लायट पूण मातशी डीम आसा ओके सो दाखय तुमकां शंकरपाळीचें सगळें की घेतलें तें हांवें तर हांगासर न्ही हांवें घेतला 4 कप मैदा घेतला पळय हो 1 कप हो तर 4 कप घेतला हांवें हांगासर घेतला 1/2 कप दूद घेतला दूद न्ही गरम करून थंड करून घेवपाचें ओके आनी हांगासर घेतला हांवें घी न्ही मातशें ताका मेल्ट करून घेवंक जाय कित्याक स्टार्टींग तर थीक आसता न्ही अशें मेल्ट करून घेवंक जाय आनी आमकां लागतलें हांगासर इफ तुमी 2 कप मैदा घेता जाल्यार 1/4 कप तुमकां घी लागतलें सो हें 4 कप आसा सो हांव 1/4 कप डबल करतलें 1/4 कप प्लस 1/4 कप अशें ओके इफ तुमी 2 कपाचें सपोज करता जाल्यार 1/4 कप आमकां लागतलें घी आनी हांगासर हांवें शुगर पावडर करून घेतला आनी पावडर शुगर आमकां लागतलें जशें तुमकां गोडसाण कितलें जाय त्या प्रमाणे सो हांगासर हांव घेता 1/4 कप प्लस 1/4 कप 2 टायम्स ओके इफ तुमी 2 कपाचें करता जाल्यार 1/4 कप आमकां लागतलें घी आनी 1/4 कप लागतलें आमकां पावडर शुगर सो म्हाजें हें डबल आसा सो हांव हेका डबल करतलें थोडेशें शुगर लागतलें इतलेंच आनी कांय ना ओके सो हें सगळें आमकां आतां बरें कालोवन घेवंक जाय सो मैदा घालता हितून सो हितून न्ही मातशें कालोवपाक न्ही बरें पडटा ताका लागून हें घेतलां हांवें सो आतां हांव घी घालता सो घी सो आमकां लागतलें हांगासर 8 टेबल स्पून ओके कित्याक हांवें हांगासर 4 कप मैदा घेतला सो 8 टेबल स्पून म्हाका लागतलें घी सो आनी घेता सो हे 4 जाले सो जेन्ना कितें करता न्ही मेजरमेंट मातशें सारकें पडोवंक जाय सारकें मेजरमेंट पडलें न्ही तें मागीर सारकें जाता ओके सो हांगा 8 व्हडलो चमचो घेतला हांवें घी तर पयलीं आमकां हें न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी घी न्ही मातशें मेल्ट करून घेवंक जाय आनी गरम गरम घालप ना मातशें थंड जावपाक दिवंक जाय ओके सो हें पयलीं बरें एका मिक्स करून घेता सो तुमकां इजी मेथड सांगता 2 कप मैदा घेता जाल्यार 4 व्हडलो चमचो आमकां घेवंक जाय घी सो हांवें हांगासर घेतला 8 व्हडलो चमचो सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात सो हेका मिक्स करपाक न्ही आमकां एक 3-4 मिनटां लागतलीं आं बरें एका मिक्स करून घेवंक जाय घी आहा पळय बरें एका मैदान मिक्स जावंक जाय सारकें
सो हें पळय हेका बरें मिक्स करून घेतला आनी अशें मिक्स करून अशें करून पळोवंक जाय. हें पळय अशें ताका बरें हें जाता रावंड जाता. हें पळयात. ओके, सो हांगासर हें बरें जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव जस्ट एक 1/4 टीस्पून मीठ घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेया. सो आतां घालता हांव पावडर शुगर. सो हांव घालता 8 टेबल स्पून पावडर शुगर. इफ तुमी 2 कपाचे करता जाल्यार 4 टेबल स्पून पावडर शुगर घेयात. सो हांगासर हांव 8 चमचो घालता. सो शुगर घालून न्ही ताका पयलीं बरें मिक्स करून घेयात. सो बरें हांगा मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां आमकां दूद घालून न्ही हें डव करून घेवंक जाय. चड अशें पातळ म्हणजे पिची डव करनाकात. आतां आमकां कितलें दूद लागतलें आमकां खबर ना. सो आमी थोडें थोडें दूद घालत न्ही ताका डव करून घेवया. आनी आतां हांवें घेतला हांगासर हाफ कप. ओके, सो हांगासर हाफ कप घेतला. जस्ट हांव थोडें थोडें घालता आनी ताका कालून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें कालून घेतला. इतलें आमकां मोव करून घेवंक जाय. सो म्हाका हांगा लागलें हाफ कप जें घेतलेलें हांवें दूद. मागीर हेजे वर म्हाका आनीक 4 व्हडलो चमचो हांवें दूद घातला. ओके, सो हे पळय अशें आमकां हें कालून घेवंक जाय आनी ताका अशें दवरूंक जायना. आतां सामकें आमकां लाटून न्ही शंकरपाळी करूंक जाय. ओके, हें पळयात जाल्लें आसा. सो आतां आमी करया शंकरपाळी. पयलीं इतलें धाकटें घेतलां हांवें. ओके, पयलीं ताका बरें अशें मळून घेयात. आनी पीठ बीन लावपाची कांय गरज ना, कित्याक हितून आमी घी घातला न्ही तें मागीर चिकटचें ना हेका. सो पीठ बीन कांय लायनाकात. सो अशें लाटून घेवया. चड थीक कशें करचें ना हांव. मिडियम इतले सायज दवरतलें. सो हें पळयात हांवें लाटून घेतला. तो सायड पयलीं हांव कट करता. सो हितून ताका कट करता अशें. सो हें पळयात चड अशें हांव थिक्क करचें ना, इतलेंच. ओके, बरें हांवें सारकें हांवें पळय हां मम्मी दाखयता हांव की हांव इतलें करपाक एक्सपर्ट ना न्ही ताका लागून. हें पळय, इफ तुमकां मातशें थीक दवरूंक जाय जाल्यार ताका थीक मातशें लाटात. ओके, हवे ना चड पातळ ना सारकें आं. हय, हेजेकून पातळ करतात कळ्ळें न्ही. हांवें मातशें थीक दवरला. तुमकां जाल्यार तुमकां आनीक चड थीक दवरूंक जाय जाल्यार मातशें आनीक दाट लाटात. हय, हें पळयात. ओके, हें सगळें करून घेता हांव. सो तेल न्ही हांगासर बरें तापलेलें आसा. जेन्ना तुमी शंकरपाळी करतले न्ही तेल मात बरें गरम करून घेयात. इफ तें बरें गरम जावना न्ही नाल्यार शंकरपाळी न्ही तेल ओडून घेतलें. सो बरें गरम करून घेयात. मागीर जाल्यार फ्लेम तुमी लो करात. सो आतां आमी फ्राय करून घेवया. सो फ्राय करून घेता. तूं घालता? हांव न्ही केन्ना शंकरपाळी बी करना. म्हाका न्ही तितलें जमना. हांवें फस्ट टायम अशें ट्राय केलां हांवें. मम्मी करताली पयलीं हांवें. घाल मरे रुची घालता घाल घाल. आनी घातलें की न्ही सोमतें ताका अशें मिक्स बीन करप ना. घाल बेगिना तूं आनी झेमकुटो कसो. आं पुरो पुरो पयलीं थोडें भाजून घेता. सो अशें ताका न्ही मिक्स करून घेयात. आनी फ्लेम आपण लो दवरता कित्याक हांवें बरें तापोवन घेतला न्ही ताका लागून. आनी बरें अशें मिक्स करत रावात. सो हें पळयात जाल्लें आसा. काडून घेता. मातशें ताका लायट ब्रावन जाय असो ताका फ्राय करून घेयात. हें पळयात. सो हांव सगळें फ्राय करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सो इतलें जाल्लें आसा आनी इतलें उरलां. हांव आयलां हेल्प करपाक. आनी जेन्ना तुमी शंकरपाळी करतले न्ही अशें ताका हलयत रावंक जाय. आनी चड ताका अशें ब्रावन करनाका. स्टार्टींग जेन्ना तुमी घालतले पळय शंकरपाळी तें मातशें चड ब्रावन जातलें कित्याक तेल न्ही चड तापलेलें आसता न्ही
ताका लागून. सो मागीर न्ही सारकें जाता हें पळयात. आनी अशें ताका हलयत रावूंक जाय आनी चड ताका अशें डार्क ब्रावन करनाका. ओके. सो हें पळयात अशें हलयत रावूंक जाय आनी फ्लेम आपय मिडियम दवरात. आयज मम्मी शंकरपाळी करता पळय. गरमेन रावपा नाका. पावस बरो पडलो आनी आतां गरमी जावपा लागला. पुरो जालें. कितें लायट ना. हय एक टेस्ट करून दाखवू. आं टेस्ट तरी तूं टेस्ट करता खंय. हा काडटा विचार. बरें टेस्टी. गरम. सो जालें हांगासर शंकरपाळी. हें पळयात आतां सद्या न्ही हें गरम आहा. एकदां थंड जालें न्ही मागीर खावपाक न्ही कुरकुरीत लागता, क्रिस्पी लागता. आमी हेंच करता म्हणजे आमकां हें हात आवडटा खूब. सांगूत ना. हय बरें जालें खंय. लायट ना न्ही. काल पिक्चर कशें आसलें पिक्चर सांग सगळ्यांक. ए दवर रे तरी तुवी सकल. कितले 1 hour मुवी ते. 1 hour 50 minutes. ही गेल्ली. कोण मेलो. वेनम आनी कितें पार्ट 4 येतलो. बरें तुमचें पिक्चर. हांव हेका वयतलें सिंगम. बुलबुले म्हाका आवडना. कित्याक अक्षय कुमाराचे बुलबुले बेस्ट आसलेले. हे कार्तिकाचे इतले बरें ना. म्हाका हेका वचूंक जाय सिंगमूच फर्स्ट बरें आसलेले न्ही सिनात. हय ओके. सो शंकरपाळेचें काम जालें. पांय दुखले म्हाजे उबें रावन. खूब थोडेशें केलां हांवें चड ना. ती दिवाळी कोण जाता आमगेर. एक बेश्टें करपाचें म्हूण करपाचें. रितूका आवडटा अशें चिवडा तो खायता. कॉर्नफ्लेक्स चिवडा दिल्ले केल्ले पळय ताका तें आवडलें. आतां काय इल्लेली दिता. हांवें म्हणलें दिवाळी येवनी रे म्हटलें मातशें. कोण अशें येयल्या बीन दिवपाचें चड काय करूं ना. आतां कोण करूंक वचना. सगळें मेळटा रेडीमेड मार्केटान अशें ना. हय तें सामकें थोडेशें करता म्हूण केलां हांवें. खूब आसलें जाल्यार कोण करपाचें इतलें. सो आतां रातची जेवण प्रिपरेशन. सकाळीं हें केल्लेलें भेंड्याची भाजी. आतां चपाती करता. म्हाका तें वयर काडून दिया. वयले ते गिफ्ट ते काडटा. ओके दाखयता तुमकां मागीर. सो रातचें जेवण बसलां आमी. चपाती आनी भेंड्याची भाजी. कितें म्हणटा. टेस्टी आहा. सो मागीर हें केल्लें मम्मीन कस्टर्ड. जेवन खावपाचें. खूब दिसांनी केलें आमगे कस्टर्ड. भायर काडून दवरला. थंड खावपा नाका ताका लागून वदळ काडून दवरलेलें. शी चोडो घालनाका. जेता मागीर एका एक काम लायता अशें आतां वयलें काड म्हणटा. जेवन काडटी आं. मागीर जेवन घेता मागीर मेळटा तुमकां. आवय देवा कितले डीम आसा मॅन. अबे थंय आं लायट येवंक ना. हय मातशें तुमकां डीम दिसतलें आं. आवय एक 15 काड. ना धाकटें जाय म्हाका व्हडलें नाका. ना ओके काड पळय व्हडले आहा ते. आवय हे खूब व्हडले आहा न्ही. दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 काड मी आनी परत सगळं वर दवर. ओके थँक्यू. वेलकम. यो आतां कस्टर्ड खावया. यो जाय हांगा दवर. सो फाल्यां वयतलें हांव. सगळें हाडूंक जाय चिवडा बिवडा सगळें हे पळय. लास्ट टायम तुमकां दाखयल्लें न्ही हांवें. हितून सगळें चिवडा ड्राय नट्स बी सगळें घालून तांकां लोकांक दितलें हांव पॅक करून. सो दवर थंय दवर चल. तो जस्ट जालें आमचें जेवण बीन. आतां म्हटलें व्हिडिओ एंड दिवया. सो म्हाका आनी आज श्रीनाथान बरें कितें विचारलें दिवाळी कितें जाय. हांव मागीर चिंतपा लागलें कितें मागूं. की सगळें आहा माडे. एक्चुली शिव म्हणटालो वॉशिंग मशीन घेवया म्हणून IFBचें. आमचें वॉशिंग मशीन ते खूब ओल्ड म्हणजे ऋत्वीक जाल्लो पळय तेन्ना घेतलेलें आमी तें. पूण आजून पर्यंत तें बरें चलता. काय अशें कंप्लेन ना. अशें केन्ना मदीं बंद पडला अशें कांयच ना. सो ताका लागून म्हाका न्यू हाडपाक न्ही हांव फाटीं फुडें करता. तें आहा न्ही बरें ताका लागून हांव उगी रावलां आसूं म्हटलें. सो नाका म्हटलें आतां सद्या वॉशिंग मशीन गरज ना. मागीर चिंतलें आनी कितें हाडूं. लास्ट इयर हांवें हें हाडलेलें ग्रायंडर न्ही ना. ग्रायंडर हाडलेलें. सो वर्सां वर्स दिवाळी कितें ना कितें घेताच हांव एक वस्तू. सो दिसतें हांव आनी मम्मीन इतलें चिंतलें कितें घेवं सगळें आसा घरा कडेन. कांय ना अशें कांय ना सगळें आसा. सो शिव पावलो आयज परत तुका कितें जाय दिवाळीक. हांव चिंतलें आमी हांवें म्हटलें एक बरो हार कर म्हटलें हांवें भांगराचो पळय.
एका म्हटलं की यानं म्हाका म्हटलं न्ही कितें जायका म्हणून हांवें म्हटलं गोल्ड कितें घेवन दी म्हटले 2-3 लाखाचे आवाजच ना बेश्टे आहेत विचारपा लागून कितें जाय म्हणटा दिवपाचे काय नाही कितले नेकलेस कितले मेळटा 2 लाखाचे ना नेकलेस कितले मेळटा कितले मेळटा 5,000 ओके 5,000 तुका भांगर मेळटा 5,000 हो पळय 5,000 खंय ते 1 ग्राम मेळटा होते 1 ग्राम बेश्टे म्हटलं हांवें सगळं आसा घेवपाचें अशें कांय ना आनी म्हाका भांगराचेर बी इतले इंट्रस्ट ना आनी आतां आनी भांगर घेवपाचें इतलें म्हारग जाला भांगर आसूं म्हटलां आसूं सो पळोवया कितें एक किचनाक एक म्हाका एक कडाई जाय आसलें म्हणजे कितें आयदन बी पळयता आनी सगळें आसा फाल्यां पळयता बेश्टें कितेंशें आयदन मागीर एक कडाई जाय म्हाका अशें धरपाक बी व्हडलें जाय मातशें आहा तें धाकटें आहा सो तें पळोवया फाल्यां एक आनी कांय ना चिंतलें हांवें सगळें आसा आनी कितें घेवपाचें सो पळोवया कशें कितें तें आतां तरी भांगर घेवपाचें तरी प्रश्नच ना घेता जाल्यार 1 ग्राम गोल्ड कॉयन घेवन दवरपाचें तुमकां सांगता हांव इफ तुका दिवाळी कितें घेवंक जाय बीन अशें 1 ग्राम गोल्ड घेवन न्ही तुमी दवरपाचें मागीर फुडें यूज न्ही आनी भांगर घेतलें म्हणून काय अशें तुमकां लॉस ना फुडें तुमकां ताची गरज पडटलें भांगराचें सो केन्नाय आमी अशें कितें घेवपाक दिसता न्ही 1 ग्रामाचें गोल्ड कॉयन घेवन दवरता सो बरें आतां भांगर तर घेवपाचे प्रश्नच ना सोडूंक घाल सो ताका लागून सो जालें आनी कितें ओके चला आनी कांय ना लायटींग आकाश कंदील लावंक जाय म्हाका आतां लायटींगूच मेळना खंय दवरलें तें मातशें पळय तूं थंयसर हांव तें पळयता लायटींग क्रिसमसाची लायटींग म्हाका मेळ्ळें दिवाळीची लायटींग म्हाका मेळूंक ना तू भितर किचन फाटल्या भितर ना थंय ना थिंगा ना ते काय ना तें पयलीं तुवें नथिंग इज पयशे पयलीं बेश्टो तो ना भितर काय हांव थंयच दवरता चेक करून पयलें कालच पयलें लायटीचं कांयच ना तिका आतां खंय वळा खबर हांव दवरता म्हाकाच खबर ना ओके चला बड्डे आसा तांकां विश करया 2 बड्डे आसा सो नाव आसा रुपाली विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रुपाली आनी नेक्स्ट आसा कितें कातारीन कॅथरीन नेक्स्ट आसा कॅथरीन रिबेलो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे कॅथरीन यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. ओके सो आनी उरला म्हाजे करपाचे चिवडा एक उरला तीख फोव आसता पळय दाट फोव आसता पळय तेजे मम्मी करतली फोव चिवडा बरें लागता तेजे आनी ऑलरेडी तुमकां शेअर केला डेजिकेटेड कोकोनट आसता पळय डेजिकेटेड कोकोनट तेजे हांवें लाडू केल्ले रक्षाबंधनाक ते तुमकां हांव शेअर करचें ना ते इजी आहा ते मिल्क पावडर आनी कोकोनट घालून न्ही बरें ताका रावंड लाडू करपाचे बरें आसा ते सो तुमकां कोणाक जाय जाल्यार हांव तुमकां लिंक शेअर करता की परत हांव ते व्हिडिओ करचें ना कित्याक ताका ऑलरेडी शेअर केलें तुमकां रक्षाबंधनाक लायट येता वयता आयज ओके चला थोडेशें नांव घेता गेलें प्रियांका प्रभू रेमेडियाना रॉड्रिगीज कृष्णा परब वैष्णवी विर्डीकर देवश्री नाईक आणि जॅस्मिन डिसोजा Wait for लाईट different. लाईट आयज ती आल्या कोणाक खबर पावसान न्ही लायट सगळें नाचता वदोळच्यान नाचता लायट अशें लायट हें फ्लक्च्युएट जावप बरें न्ही पिड्यार येता मागीर बल्ब बीन पळय कितें जाला ओके चला आयचो हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friend. Please see you, comment, share, subscribe to my channel. चला बाय Bye.